विद्यार्थ्यांनी दर दिसा योगा करपाक सुरवात केल्यार ताचो शारिरीक आनी मानसीक भलायकेचेर सकारात्मक परिणाम जातलो। तशेंच तांची एकाग्रताय पातळी सुदारतली। देखून सकाळी प्रार्थनेच्या वेळार शिक्षकांनी विद्यार्थ्यां खातीर नेमान योग्य सत्रां दवरची अशें आवाहन ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षकांक केलें। तशेंच कांय मुळाव्या शाळांनी 1 वा 2 शिक्षक आसात। शिक्षकांची भरती सुरू केल्या उपरांत दरेक शाळेक उणेच 4 शिक्षक दितले म्हूण मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां। नुस्तेमारी बंदीच्या काळात कोलवा आणि वेळसाव दर्यावेळेर पारंपारीक नुस्तेकार क्षमते परस चड बोटी वापरून नुस्तें मारतात असो आरोप ट्रॉलर धनियांनी केला। हे पुरायपणान उच्च न्यायालयाचें उल्लंघन म्हूण ट्रॉलर धनी सांगतात। ही गजाल नुस्तेमारी खात्याच्या नदरेक हाडून लेगीत अजून कोणेच दखल घेतिल्ली ना अशें तांचें म्हणणें। मजगतीं सुवातेर वचून पळोवणी करपाचें आश्वासन नुस्तेमारी खात्यान दिलां। गोंयांत तुमचो फोन चोरयेक गेलो वा चुकून शेणलो जाल्यार तो तुमकां परतो मेळत हाची गॅरंटी सामकी उणी। तुमी पुलिशेन कागाळ करून सुशेगाद आसात आनी पुलीस तुमकां फोन सोदून दितले म्हूण रावल्यात जाल्यारूय तुमचो फोन परतो मेळटलो हाची गॅरंटी फकत 4%। हे आमी सांगिनात। फाटल्या 5 वर्सांतल्या फोन चोरयांची आंकडेवारी पळयली आनी फोन परते मेळपाचें प्रमाण काडलें जाल्यार 100%तले फकत 4%च फोन पुलिशेन सोदून काडून दिल्यात। गोंयांत मोबायल फोन चोरयेक जावपाचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा। वर्साची आंकडेवारी पळयली जाल्यार 2020च्यान 2024 मेरेन वट्ट 36,575 मोबायल फोन चोरयेक गेल्यात। तातूंतले फकत 1,450 फोन मेळ्ळ्यात। हेर बाकीच्यांचो पत्तो ना। 2020 वर्सा गोंयांत 4,500 फोन चोरयेक गेल्ले, तातूंतले फकत 135 सापडले। 2021 वर्सा 6,028 फोन चोरयेक गेल्ले, तातूंतले फकत 171 सापडले। 2022 वर्सा 8,295 फोन चोरयेक गेल्ले, हातूंतले 337 सापडले। गोंयांत पावसाचो हंगाम सुरू आसून लेगीत गोंयच्या दर्यादेगेर पर्यटकांची उपाट गर्दी दिश्टी पडटा। खास करून मिरामार दर्यादेगेर शेनवार आनी आयतार पर्यटकांची गर्दी आसता। खंयचीच वायट घडणूक घडची न्हय, ताका लागून सुरक्षा रक्षक भरते वेळार दर्यांत वचपाक परवानगी दिनात अशें पर्यटक सांगतात। गोंय सन, सँड अँड सी लागून फामाद आसा। गोंयांत पावसाचो हंगाम सुरू आसून लेगीत गोंयच्या दर्यादेगेर पर्यटकांची गर्दी दिश्टी पडटा। चड करून सप्तकाच्या शेनवार आनी आयतार ह्या 2 दिसा मिरामार दर्यावेर लोकांची उपाट गर्दी दिश्टी पडटा। पावसाच्या दिसांनी दर्या खवदळिल्लो आसता, देखून पर्यटकांनी दर्यावेर वचप धोक्याचें थारूंक शकता। ताका लागून सुरक्षा रक्षक परते वेळार उदकांत शिटकावणेचो तांबडो बावटो लायतात। रायबंदर चोडण मार्गार 14 जुलय सावन 2 रोरो फेरी बोटी धांवतल्यो। फावटीक 15 कारी, 40 दुचाकी आनी एकाच वेळार 100 प्रवासी व्हरपा खातीर ह्यो फेरी बोटी सक्षम आसात। चोडणा ते रायबंदर मेरेन पावपाक हे फेरयेक 7 ते 8 मिनटां लागतली म्हूण अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान म्हायती दिली। शेनवारा रोरो फेरयेची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री उलयलो। आयज फाल्यां करीत निमणे कडेन सोमारच्यान रोरो फेरयेचो शुभारंभ जातलो। 14 जुलय सावन चोडणा रायबंदरच्या उदका मार्गाचेर 2 रोरो फेरी बोटी धांवतल्यो। ह्या रोरो फेरयेचो उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकीं जातले। ह्या वेळार अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री
सुभाष फळदेसाय हाणें म्हायती दिली. गोयचे फामाद दोतोर फ्रांसिस्को कलासो हांची अमेरिकन सोसायटी ऑफ इको कार्डिओग्राफीचे मानद वांगडी म्हूण निवड जाल्या. काळजाच्या अल्ट्रासाउंड क्षेत्रांत बरी कामगिरी केल्ले खातीर तांची ही निवड जाल्या. अमेरिके भायल्या दोतोरांक हो भोवमान मेळटा. हाची 6 सप्टेंबर 2025 ह्या दिसा अधिकृत घोशणा जातली. भोळे वखदा प्रकरणात सत्तरीच्या पिसुल्ले कुमारखंड वाठारांतल्या ड्रग पेडलराक अटक केल्या. हे कारवाईन दुबाविताची गाडी तशेंच सुमार 1.5 किल गांजो जप्त केलो. हो दुबावीत फाटली कितलीशींच वर्सां जाली ह्या धंद्यांत आशिल्ल्याचें कळटा. हाचे आदीं लेगीत पुलिसांनी ताका ताब्यांत घेतिल्ल्याची म्हायती मेळटा. गोंयांत सध्या गुळे वखदांची तस्करी जावपाची प्रकरणां बरीच वाडल्यात. गोंयच्या शारी वाठारांतूय गुळे वखदांची तस्करी जाता अशें आमकां दिसतालें, पूण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत तरणाटे ड्रग्सांच्या धंद्यान घुस्पल्यात. सत्तरी सारकिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ड्रग्सांची तस्करी सुरू आशिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयलो. सत्तरीच्या पिसुल्ले कुमारखंड वाठारांतल्या एका ड्रग्स पेडलराक वाळपय पुलिसांनी अटक केली. अभय गांवकार अशें अटक जाल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा. ताचे कडल्यान 1.5 किल गांजो जप्त केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अभय गांवकर हो तरणाटो फाटली कितलीशींच वर्सां जाली ह्या धंद्यांत आसा. कुमारखंड वाठारांत अभयान सोऱ्याचें दुकान घातिल्लें. ह्याच सोऱ्याच्या दुकानांतल्यान तो ड्रग्साची तस्करी करतालो. बाणावलीच्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी शेनवारा बाणावली दर्यावेळेर मार्ग ही धार्मीक विधी केली. नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात जावचे पयलीं ही विधी करतात. ह्या वेळार बाणावली आनी वारकाच्या नुस्तेकार भावांनी आपल्या फामिली सयत पाद्रींचे बेसाव घेवन बरें नुस्तें लागचें म्हूण मागणी केली. तशेंच शेकड्यांनी वर्सां सावन चलत आयिल्ली ही परंपरा अशीच तिगून उरची म्हणूनय प्रार्थना केली. राज्य सरकारान संपादीत केल्ल्या कुचेली कोमोंदाद वाठारांतले जमनीचे प्लॉट कायदेशीर रितीन नांवार हस्तांतरीत करता असो फटीचो दावो करून एकल्याची फटवणूक केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. हे विशीं कागाळदारान रोखडीच म्हापसा पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद करना फुडें पुलिसांनी तीग दुबावितांक अटक केली. राजा एंथनी, सुमित फडटे आनी राजू मांद्रेकर अशीं दुबावीत आरोपींची नांवां आसा. म्हापशेच्या JMFC कोर्टान तिगाय दुबावितांक 4 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत बेकायदेशीर घडणुकांनी वाड जायत आसा. मरड, दारबोंडोड्या बेकायदेशीर खैरीच्या लाकडाची तस्करी प्रकरणांत राना खात्यान सूर्यकांत उगडेकर रावपी दोडमार्ग, नारायण करवद रावपी दोडमार्ग
आनी विनायक कोर्टीकर रावपी धारबांदोडा ह्या तिगांकूय अटक केले. ह्या प्रकरणात आनीकूय दुबावितांक अटक जावपाची शक्यताय आसा. सुमार 2 लाखांचे खेरीचे लाकूड आनी टेम्पो जप्त केलो अशी माहिती राना अधिकारी गोपाल जल्मी हांणी दिली. फाटल्या वर्सा खेरीच्या लाकडाच्या तस्करी वेळार पिस्तूल आनी रोख रक्कम मेळिल्ली. देखून संबंदीत खात्यान खर कारवाय करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. दिवचल पालिकेच्या बाजार प्रकल्प इमारतीचो स्लॅब कोसळपाक लागला. हे इमारतीच्या जिन्याचो स्लॅब कोसळत आसतनाच जिन्याक जोडून आशिल्ल्या बिमाचो स्लॅब लेगीत लागला. मजगतीं शुक्रारा राती स्लॅब कोसळिल्ल्यान 3 वर्सांचो भुरगो नशिबान वाटावलो. लंडनाक वचपी एअर इंडियाचे विमान 12 जूनाक अहमदाबादच्या सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळा वयल्यान उडले. उपरांत कांय वेळांतूच हॉस्टेलाच्या इमारतीचेर कोसळ्ळे. ह्या अपघातांत वट्ट 260 जाणांक मरण आयलें. अपघाता उपरांत केंद्र सरकारान रोखडोच उच्च पांवड्यार चवकशी करपाचो आदेश दिलो. एका म्हयन्या उपरांत मुळावो तपास अहवाल आयला. एअरक्राफ्ट एक्सिडंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोन 15 पानांचो अहवाल सादर केलो. तपासा प्रमाण उड्डाणा उपरांत दोनूय इंजिनां बंद पडलीं आनी विमान नियंत्रणा भायर गेलें आनी सकयल येवन क्रॅश जालें. कॉकपिटांतल्या पायलटां मदीं जाल्लो संवादूय मुखार आयलो. ह्या अहवाला प्रमाण विमानाच्या इंजिनाक इंधन पुरवण करपी ताचेर नियंत्रण दवरपी स्विच बंद जाल्ल्यान हो अपघात जालो. उड्डाण जाले उपरांत 3 सेकंदां भितर दोनूय इंजिनाची इंधन पुरवण बंद जाली. ताका लागून विमान कोसळ्ळें. पायलट आनी सहपायलट हांचे मदल्या संवादांतल्यान हें स्पश्ट जाता. म्हत्वाचें म्हणल्यार एअर इंडियान 2018 वर्साच्या FAA मार्गदर्शक तत्वां कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान हो अपघात जालो. युनेस्कोच्या संवसारीक दायज स्थळांत महाराष्ट्रांतल्या 11 किल्ल्यां सयत तामिळनाडूच्या एका किल्ल्याचो आस्पाव जाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वट्ट 12 किल्ल्यांचो आस्पाव युनेस्कोच्या संवसारीक दायज स्थळांत जाला. हे सगळे किल्ले 17व्या ते 19व्या शेंकड्या मदीं बांदिल्ले. महाराष्ट्रांतल्या 11 किल्ल्यां मदीं सालेर किल्लो, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी किल्लो, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पुर्नाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग हांचो आस्पाव आसा. जाल्यार तामिळनाडूंतल्या जिंजी किल्ल्याचो आस्पाव आसा. पॅरिसांत जाल्ली युनेस्कोच्यो 47व्या बसकेंत हे वळेरी जाहीर केली. हाका लागून मराठा इतिहासाक आनी दायजाक आंतरराष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळा. आतां भारतांतल्या वट्ट 44 दायज स्थळांचो संवसारीक दायज वळेरेंत आस्पाव जाला. फाटल्या 3 म्हयन्यांत भारताचें नांव युनेस्कोचे वळेरेंत आस्पावपाची ही दुसरी खेपेची गजाल. 18 एप्रिलाक युनेस्कोन श्रीमद भागवत गीता आनी भरत मुनीचें नाट्यशास्त्र हांचो आस्पाव आपल्या मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टरांत केल्लो. गुजरात सांताक्रुजाच्या एका इमारतीच्या 4थ्या माळावेल्यान पडून जितू तळेकार वय 50 रावपी मुंबय महाराष्ट्र ह्या बांदकाम कंत्राटदाराक मरण आयलें. ही घडणूक शेनवारा दनपारा सुमार 1:15 वरांचेर घडली. घडणुकेची म्हायती मेळटकूच पोरणे गोंय पुलीस घडणूक सुवातेर गेले आनी चवकशी करपाक सुरवात केली. खबरां प्रमाण जितू तळेकारान आत्महत्या करपाच्या हेतान 4थ्या माळावेल्यान उडी मारली आसूं येता असो दुबाव आसा. पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक सतीश पळवळकर आनी उपनिरीक्षक संकेत पोखरे हांच्या मार्गदर्शना खाला ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू आसा. पूण पोस्टमॉर्टमा खातीर GMCन धाडल्या फुडलो तपास सुरू आसा.
बाणावले वाठारांतल्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी प्रार्थना केल्या उपरांत दर्यान बोटी घालून रापण उडोवन नव्या हंगामाची सुरवात केली. 1 ऑगस्टाक नुस्तेमारी बंदी काडल्या उपरांत हवामानाचो अदमास लक्षांत घेवन बोटी खोल दर्यान सोडटले अशें पारंपारीक नुस्तेकारांनी स्पश्ट केलें. पावसाच्या दिसांनी बोटींग दर्यान वचपाक बंदी आसता. देखून बंदी उपरांत नुस्तेकार 2 म्हयने आपलो वेवसाय बंद दवरतात. जून म्हयन्यासावन नुस्तेमारीचेर आशिल्ले निर्बंध ऑगस्टान काडटले. हे फाटभुंयेर कुडबॉन जेटी सयत दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या दर्यादेगांचेर नुस्तेकारांची आयज गर्दी दिसून आयली. कुडबॉना बोटींची दुरुस्ती, कामगारांक गरजेचें सामान, रांदपाची आयदनां, बोटी वयल्या जाळी देखरेख आनी दुरुस्त करपाचें काम चलता. शेनवारा सकाळी बाणावले दर्यादेगेर पारंपारीक नुस्तेमारांनी बोटींची पुजा केली. ह्या वेळार नुस्तेकारांक ह्या हंगामांत बरें नुस्तें मेळचें आनी कसलीच अप्रिय घडणूक घडची न्हय अशें धर्मगुरूंनी मागणें केलें. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष शंकर चोडणकरान आपल्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिला. ताका लागून आतां ज्येश्ठ जिल्लो पंचायत वांगडी आनी भाजपाचो फुडारी दाखू मडकयकाराक उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचें अध्यक्षपद मेळपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्याचेर सरकाराचो दोळो आसा. IIT प्रकल्प उबारपा बदला सरकारान संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस सांगता. हे विशीं लोकसभेन प्रश्न मांडटलो म्हूण खासदार विरियाटोन सांगलें. रस्त्याक कुशीक आशिल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां पंचायतीन काडच्या पयलीं लोकांनी स्वता जावन काडची अशें आवाहन आमदार मायकल लोबोन केलां. आरपोरा वाठारांत रस्त्याच्या हॉटमिक्सिंग कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार मायकल लोबो उलयलो. उटा संघटनेचेर घातिल्ले बंदी वेल्यान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर जावपी आरोप दिशाभूल करपी आसात. ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्याचो अजिबात हात ना असो दावो सांखळे मतदारसंघ ST मोर्चा सयत समाज भावांनी केला. मतदारसंघातला ST समाज पूर्णपणान मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हांच्या फाटल्यान आसा अशें तांच्यांनी स्पश्ट केलां. उटा संघटनेचेर घातिल्ले बंदी उपरांत वाद निर्माण जाला. विरोधकांनी ह्या मुद्द्याचेर मुख्यमंत्र्याक टार्गेट केला. हेच फाटभुंयेर भाजपच्या सांखळे मतदारसंघ ST मोर्चाच्या वांगड्यांनी नाराजी उक्तायल्या. मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत हे ST समाजाक वयर काडपाक वावुरतात असो दावो ST समाजाच्या फुडाऱ्यांनी शुक्रारा दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केलो.
बेतोडा वाठारांत बेरेस्तारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत बांदकाम खात्याक आतां जाग आयल्या. ह्या रस्त्याचेर फाटल्या म्हयन्यात बसयल्ले सिग्नल बंद आशिल्ले. सध्या सिग्नल टेस्टिंगाचें काम सुरू केलां. बेतोडा बायपासाचेर अपघातांत जायत्या जाणांक मरण आयलां. अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर संबंदीत प्रशासनान उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. बेतोडा बायताकोल ते कुर्टी ह्या बायपास रस्त्याचें रुंदीकरण सुरू आशिल्लें. ताका लागून फाटल्या 3 वर्सांत जायते अपघात जाल्यात. ह्या अपघातांनी आतां मेरेन सुमार 10 जाणां पेक्षा चड लोकांक मरण आयलां. तशेंच ह्या बायपासा कुशीक मालाचे ट्रक तशेंच हेर गाडयो पार्क करून दवरतात. ताका लागून येरादारीक आडमेळी येतात. बेरेस्तारा बेतोडा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत 2 जाणांक मरण आयलें. ह्या अपघाता उपरांत बांदकाम खात्यान सिग्नल टेस्टिंगाचें काम सुरू केलां. संजीवनी साखर कारखानो बंद जाल्या उपरांत ऊस उत्पादक शेतकारांक 46.89 कोटी आनी कारखान्यांत कामाक आशिल्ल्या 210 कामगारांक 26.46 कोटी रुपया दिले अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली. भारतांत सोरोप चाबप ही एक गंभीर समस्या. दर वर्सा सुमार 58,000 लोकांक सोरोप चाबून मरण येता. 1,40,000 लोक दिव्यांग जातात. संवसारांतलो हो सगळ्यांत चड आंकडो आसा. उंटांतल्यान तयार केल्ल्या एंटीबॉडीजाक लागून आतां सोरपाच्या विकाचेर उण्या खर्चाचो सुरक्षीत उपचार मेळूंक शकता अशें एका संशोधनांतल्यान दिसून आयलां. बिकानेरच्या नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कॅमल शास्त्रज्ञांनी उंटाच्या दुखा विशीं संशोधन केलां. हातूंत उंटाच्या दुखा पासून मेळपी प्रतिपिंड वा एंटीबॉडीज आनी तांची रोग प्रतिकार शक्त वापरून सोरपाच्या विका आड झुजपा खातीर एक बरो पर्याय जावं येता अशें दिसून आयलां. गोंयकारांक रसायन मुक्त फळां मेळची ह्या हेतान शेतकी खात्यान म्हापशेच्या यार्डान रसायन मुक्त फळां पिकोवपाची सुविधा सुरू केल्या अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसायन दिली. दर दिसा 7 ते 8 टन केळी आनी आंबे यार्डान येतात. एथेनॉल गॅस वापरून सैमीक पद्दतीन फळां पिकोवपाची 4 केंद्र चवथी पयली तयार जातली म्हूण संचालकान सांगलें. रिचार्ज पॅकेजिंगच्या नांवाखाला एके बायलेची ऑनलायन फसवणूक केल्ल्याच्या आरोपा वेल्यान दिवचल पुलिशेन एका दुबावीत आरोपीक धरला. प्रदीप कुमार मंडल अशें ह्या अटक केल्ल्या दुबावीत तरणाट्याचें नांव आसा. फसवणुकीचो हो प्रकार फाटल्या म्हयन्यात घडिल्लो. हे विशीं अनुषा श्रीकांत वाडकर हे बायलेन दिवचल पुलिशेन कागाळ केल्ली. पुलिशेन BSNLच्या वेगवेगळ्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो. झारखंड राज्यान दुबाविताक अटक केली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात.